नमस्कार. आजच्या या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जशें सांगिल्लें ह्या सप्तका सावन आमी शिक्षण आनी अर्थवेवस्था हे दोन विशय घेवन ताजेर संपूर्ण गोंयभरच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले तज्ञ पालक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष ह्या सगळ्यांक घेवन आमी चर्चा करतले सो दॅट सरकाराकय एक योग्य दिशा मेळची म्हणून. आज आमी परत शिक्षणाच्या विशयाचेर आसात आणि त्याच बरोबर आमच्या गोंयभरचे रिपोर्टरूय आमकां जॉइन जातात. कितें घडलां गोंयभर तेंय आमी जाणून घेतले. पण आज जे गेस्ट म्हाका सगळ्यांत पयलीं जॉइन जातात ते महेश स्वार, जे पीटीए चेअरमॅन आसात ज्ञानप्रसारक मंडळाच्या हायर सेकंडरीचे आणि त्याच प्रमाणे व्हायस चेअरमॅन आसात पीटीएच्या जीएस आमोणकर हायस्कुलाचे. तांची काल पालक शिक्षक संघटनांची वेगवेगळ्या बसका जाली. तांणी कांय व्हॅल्युएबल सजेशन्स केल्यात. पालकांचो सध्याचो मूड कितें आसा, भावना कितें आसात जेन्ना सरकार स्कूल चालू करप काय ना ह्या विशयाचे विचार करता तेन्ना नक्की पालक कितें चिंततात आणि म्हापश्यां सारक्या शारांतले पालक कितें चिंततात. महेश बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, काल मिटींग घेवपाची कित्याक ठरलें आणि मिटींगेक कितें ठरलें हें जर तुमी सविस्तरान जर सांगलें तर म्हाका गोंयकारांकय अदमास येतलो की म्हापशेकारांनी कशी ह्या विशयाक पळोवपाक सुरवात केली. पहिले आम्ही केले जीएस आमोणकर पीटी थ्रू पीटीए, आमचे थोडे कमलाकांत भरतो, विजय आमचे विखे, वामन खोर्जेकर, ते कितें म्हणलें आमी तरी म्हणलें कितें मुवमेंट करया, कित्याक एक कोण तरी फुडें सरपाचें म्हणून आमी कितें चौगांनी पयली मिटींग घेवन आमची पीटीए मिटींग घेतली जीएस आमोणकराची, प्रायमरी आनी सेकंडरी. आनी आमी थंय डिसायड केलें की एक 4-5 स्कुलां म्हापशाची घेवन, आमचो ऑलरेडी फोरम आसलोच 5 स्कुलाचो, एक जॉयंट मिटींग घेवपाची म्हणून. आणि तेच आम्ही त्याच्या पयलीं जॉयंट मिटींग घेतली आणि जॉयंट मिटींग डिसायड केले की प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमचे कितें जे व्ह्यूज आसा, सजेशन्स आसा, डिमांड्स आसा ते एटलीस्ट आमी पुट अप करपाचे म्हणून. मेन प्रॉब्लेम जे आमकां अजून फर्मली सांगूना की बाबा स्कूल जातले स्टार्ट, पण पेपरार न्यूज पेपरार बी आसता की बाबा ऑन 2nd of October government's intention to start the school. Now MHA rules also came today that unlocked on 5. They had already mentioned that की बाबा 50% घेऊन स्टुडंट्सांक करपाचे, क्लासीस स्टार्ट करपाचे. ते सगळे कॉम्प्लेक्स माइंड कशें येतलें, एक्चुअली क्लियर पिक्चर नासलो. पूण आमी डिसायड केलें कितें ते आमच्या साठी आमी कितें तरी करपाचें म्हणून. आनी रियली सांगपाचें म्हणजे कितें, खरेंच जर गव्हर्नमेंटान फाल्यां स्टार्ट केलें तर आमी भुरग्यांक धाडपाचें की ना धाडपाचें स्कुलाक, ते बाबा अशें न्हू की एक जीम न्हू, तो बाबा थिएटर न्हू, की बाबा एक गार्डन न्हू. देर वी गॉट आमकां थंय चॉयस आसा, गार्डनान वचपाचो की ना हांवें, फिल्म पळोवपाक वचपाचो की ना हांवें, शॉपार वचपाक येतो की ना, तो आमचो पर्टिक्युलर एक इंडिव्हिज्युअल चॉयस आसता. बट स्कूल म्हटल्यार ते नो चॉयस, ते चॉयस ना, कंपल्सरी स्टुडंट्सांक वयचे पडले. आनी एकदां ती स्कुलाची स्टार्ट जालें म्हटल्यार सगळेच भुरगे येतले. इवन आमी 10th 12th स्टार्ट केले तरी भुरगे वयतले. अशें दिसता की म्हणटा ते 10th आनी 12th पळोवपाक इझी, पण 10th and 12th मोर ऑर लेस 35,000 स्टुडंट्स आसा गोंयांत. 35,000 मे डायरेक्टली इफेक्टेड विथ 4 पीपल्स, mean 1,40,000 झाले. And suppose indirectly just hardly 4% of the it will go to lakhs of people. I don't know, I am not praying that it should happen like that, but it's a precaution we are taking. It should not happen. पण खरंच जावंक जायना अशें आमकां दिसता. पण रे आमच्यासाठी आमी कितें प्रयत्न करूंक जाय म्हणून आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि आमचे सगळे व्ह्यूज आमी मांडले. कितें बेजीक गजाल तुमकां जेन्ना म्हणटात की 10वी आनी 12वी, आता सगळेच जाण उलोवपाक लागल्यात की 10वी आनी 12वीचेर भर दिवया, कारण एज फार एज ह्यो स्कुलांची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ती ही एक स्टँडर्ड जी आसा ती स्प्रेड आउट करून घडये मॅनेज करपाक जातली म्हणून. तुमकां कितें दिसता की 10वी आनी 12वीचे स्प्रेड आउट करून विथ ऑल प्रिकॉशन्स, SOPs जर स्कूल स्टार्ट करपाक लागली देन ऑल्सो देर इज अ हायर रिस्क? सर एक्चुअली सर हांव उलयतां एक्सपिरियन्स, कित्याक लास्ट टायम SSC एग्जामीक हांवें 8 दीस आमच्या स्कुलान रावलो हाफ डे रिगार्डिंग द SSC एग्जाम. आमी थंय पळयलें आमी स्कुलान सारके मेंटेन केल्ले, सारके म्हणजे स्कुलांक सोशल डिस्टन्सिंग, टेम्परेचर चेक केल्ले, परत सॅनिटायझर सगळे. पण जेन्ना स्टुडंट एकदा स्कुलाच्या भायर सरलो न्ही ते कशेंच कंट्रोलान येना. ते भायर वचपाक लागले, 4-5 जाण ग्रुप करपाक लागले, थोडे जाण मोटरसायकलीन येवपाक लागले, 3 जाण विदाउट मास्क. आणि तांकां आमी एकदा रोडार पळयलें आमी कांय विचारूंक शकना न्ही. सेकंडली हांवें पयलें SSC 12th एग्जामीक सेम पळयलें DMC कॉलेजीन. आमी रायट फ्रॉम द आमचे गेट 100 मीटर आमची गेट टू स्कूल आसा, आमी सारखे सिस्टमॅटीक सोशल डिस्टन्सिंग दवरले की सगळे सर्कल बी मारून. आमचे सगळे स्कुलान बरें येता. जेन्ना प्रॉब्लेम जेन्ना भायर सरता भुरगो न्ही तेन्ना ते कशेंच सोशल डिस्टन्सिंग दवरिना. दॅट इज द मेन कॉज. आनी सेकंडली आमकां कितें दिसता स्टार्ट सुद्दां केलें न्ही, आमी ऑफिसान आमच्या बसता,
पण आमकां 2 वरांचो मास्क वयर व्हरकूंक जायना कंटिन्युअसली. आमी एवरी हाफ एन अवर ते मास्क काडटा. स्टुडंट्सान तसो एवरी हाफ एन अवर मास्क काडलो, तेच हात लायतले, तेच फ्रेंडाक हात दितले, परतून प्रॉब्लम. आनी इट वील बी सगळें हिपॉक्सिकन बी कितें ते कसलो तरी कितें म्हणटा लॅक ऑफ ऑक्सिजन टू द ब्लड अँड टिश्यूज वचूंक शकता. दॅट इज वन कॉज इफेक्ट टू द स्टुडंट्स न्ही. दॅट इज अनदर इफेक्ट. सेकंडली सॅनिटायझर तेणी परतून जर लायले स्टॅनीचेर आमकां कसलेच इफेक्ट खबर ना. सॅनिटायझर आमकां एडवर्स इफेक्ट कांयच खबर ना. आमी यूज करता सॅनिटायझर. आमकां अशें खबर एक्चुअली आमी कॉन्सिक्वन्सीस कोणाक खबर आसा. कॉन्सिक्वन्सीस विल कम टू आफ्टर 1 or 2 years, नॉट नाव. आतां आमी नायसली यूज करता, सॅनिटायझर यूज करता, मास्क यूज करता, तेका लागून भंय दिसता. आनी सेकंडली कितें आसा की अशें ना की 1 वरास भुरग्याचे गेले आमकां व्हडलें कितें जावपाचें ना. बट लायफ इज इम्पॉर्टंट दॅन 1 year. म्हाका तर अशें दिसता, म्हाजो पर्सनल व्यू आसा. एक जो मुद्दो हातूंतल्यान येता तो जाल्यार सरकाराक तुमचे सजेशन्स कितें, कारण हे एकेडमिक इयर आतां कशें हँडल करप. कारण जर बोर्डाची परीक्षा जर आमी फिजिकली घेतली ना, फिजिकल क्लासीस घेतले ना, जाल्यार हे एकेडमिक इयर हँडल कशें करचें. एक पालक शिक्षक संघटना म्हणून तुमचें सजेशन कितें? नाही ऑनलाईन जे चालू आसा न्हू ते सद्या चालूच दवरपाचें ऑनलायन. म्हाका तरी दिसता ऑनलायनूच. बट एक्झामीच्या टायमार एक्झाम आसतली समज मार्चान आसतली, ती पोस्टपोन इन एप्रिल मे. दॅट टायम सिच्युएशन विल चेंज. वी डोंट नो व्हॉट विल बी द सिच्युएशन. वी डोंट नो अबाउट एक्झॅक्ट when the vaccines will come. That we can decide. That only we said don't close. We said till December give us time. In month of first week of January we will review all the situation. We not said that we don't want straight away. We said till December we'll wait. In January we'll decide everything. We'll take a review our situation. We'll see that actually what happened in our surrounding. Then we can take the decision. Not now. But at position, sir, you also know that what is the critical situation in every city. In Goa, forget about city, in villages also. बरोबर. एक विषय हा तो ऑनलायनाचो. एज अ पेरंट तुम्ही ऑनलायन सध्याची सिस्टम चल्ल्या, हाव इफेक्टिव्हिटीज आनी तुम्ही खोशी आसा काय कितें? हय, आमच्या जीएस सावंतकारांक खरेंच सांगपाचें आनी हितून अजून 100% सॅटिस्फॅक्शन ओन्ली 20% स्टुडंट्सांक प्रॉब्लेम जाता. ते टिचरींनी तांकां कितें सांगलें तुमी व्हॉट्सएपाचेर बी कोणाच्या फ्रेंडाच्या कोणाच्या रिलेटिव्साच्या धाडून तेंचे ते एडजस्ट कर. पण आमचे मोर आर लेस 80% स्टुडंट्स आमकां बरो मेळटा रिस्पॉन्स. सेकंडली ओन्ली पेरंट्साची कंप्लेंट कितें आसा की स्टुडंट्स अननेसेसरी सायट्स पळयता. जेन्ना ते मोबायल दिता न्ही, जे तुमकांय खबर आसतली आतांची भुरगीं कितें पळयता आनी सांगपाचें न्हू ते. बरोबर. ताका लागून एक वीक पॉयंट कसो. पण म्हाका हांवें एक सजेशन म्हणजे म्हाका आयटीची तितली काय खबर ना बेसिकली, पण म्हाका अशें दिसता की गव्हर्नमेंटान एक कितें म्हणटा ते ऑन बल्क बेसीस, नॉट ओन्ली इन गोवा, ऑल ओव्हर इंडिया सम स्टेट घेवन एक समज जर खंयच्या कंपनी जर आमी ऑर्डर दिली टॅबची, अँड दॅट टॅब शुड बी ओन्ली फॉर स्कूल ॲप, नॉट टू ओपन एनी अदर सायट. And it will become cheap, 6,000 to 7,000, and anyone can afford that tab. And secondly, what government has to right now, we got enough time also, 1-2 months. Within 2 months, we can erect the towers in each and every village. I know some villagers will, they will say we don't want, they will oppose to the towers. But see, right now, our GS Amadkar, in front of our tower, school, BSNL tower is there, just 10 to 15 meters. That is not affecting our students. How it will be effect for the villagers only. Now students are waiting for sitting for 5 or 6 hours and full day. You are right from 3 years to 16 years students, and that tower in front of us, BSNL tower. And last 12 years, I think that tower is like that only. It is not. I don't know. That's why I'm saying technically I don't know anything, sir. But whatever that, it will 100% will not repair, because we want to use mobile also, we want to net also, and we don't want that. That will not possible. Somewhere else we have to adjust. म्हाका दिसता की प्रत्येकान अशी सिच्युएशन येयल्या की खंय तरी पण सगळ्यांनी इवन गव्हर्नमेंटान आमी सगळ्यांनी इवन पेरंट्सांची स्टुडंट सगळ्यांनी टिचर्सांनी मॅनेजमेंट सगळ्यांनी खंय तरी म्हणून एक तडजोड करून एक वरास काडपाचें. अशें ना की तेच वी कॅनॉट फर्म विथ वन डिसिजन. एज ऑफ नाव तुमच्या सरकाराक एक फर्म सजेशन कितें, ऑक्टोबरा भितर बी रिव्ह्यू करपाची गरज ना, कितें ते डिसेंबराच्या उपरांत पळोवया. फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी. फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी सरकारान रिव्ह्यू करचो. आतांच स्कूल ओपन करपाची, ग्रेडेड सिस्टमान ओपन करपाची कसलीच घाई करपाची गरज ना. आनी म्हाका दिसता सर अशें कितें जाणा, आमी कित्याक इन्सिस्ट करता तें म्हाका कळना. स्कूल ओपन करून आमी कितें साध्य करूंक सोदता तें म्हाका तेच कळना. कित्याक आमकां लॉस 99% आहा, बेनिफीट 1% आहा. म्हाका स्कूल केला अशें दिसता. 99% लॉस आसा. आमी पयलीं कन्फ्यूज जाले की अशें कित्याक इन्सिस्ट करता स्कूलच स्टार्ट करपाक. दॅट इज
एक खंयच्याय गोष्टीक इन्सिस्ट केले म्हणा एक अशें ना की गव्हर्नमेंट सगळी पॉलिसी ना ताका आमी अपोज करता. दिस इज अ लायफ ऑफ ईच अँड एव्हरी चायल्ड. म्हणून आमी अपोज करता. आमी हेचे अपोज करूंक जायना. आमी आमकां जस्ट कितें म्हणटा जस्ट फॉर पॉलिटिकल इश्यू आनी तसले असले आमचें कांयच इंटेन्शन ना. फक्त आमी कितें म्हणटा भुरग्यांक इफेक्ट जातलो म्हणून आनी कांयच ना. एब्सोल्युटली करेक्ट महेश. थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. कारण म्हाका दिसता हेच पॉयंट ऑफ व्ह्यू जे आसात, जे प्रश्न तुम्ही उपस्थित केले ते सरकारा म्हऱ्या पावप गरजेचे आणि म्हणून आम्ही एक्सरसाइज आता करत आसात. थँक्स अ लॉट फॉर व्हेरी व्हॅल्युएबल इनपुट्स. तुमची कालची मिटिंगूय जी जाली, इतली सगळी पीटीए एकठांय येवन जी चर्चा जाली, म्हाका दिसता हातूंतल्यानच एक मार्ग सगळ्यांक मेळटलो. थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. हांव थंयच्यान मुखार वता. लौकीक आसा आमचे बरोबर. लौकीक कित्याक हाची कालच्यान आज मेरेन भरपूर घडामोडी जाल्यात. वॉट आर यू हियरिंग? सरकाराच्या पावंड्यार कितें चल्लां? प्रमोद, एकूच मातशें पयलीं कोवीड अपडेट दिता. सप्टेंबर म्हयनो काल कंप्लीट जालो. आमी जेन्ना कॅल्क्युलेट करपाक वचत आतां पर्यंतचे टोटल 428 केसीस डेथ, 428 डेथ ज्यो जाल्या तितल्यो 236 म्हणजे ऑलमोस्ट 55% फक्त सप्टेंबर म्हयन्यान. म्हणजे सप्टेंबर म्हयन्यान मरपांचो आंकडो खूब वाडत गेलो आनी आतां तो 8-10 असो केन्ना केन्ना 12 पर्यंत वयता. दुसरी गजाल, सीसीपी मेयर जे खूब काम केलें जेन्ना कोविडाच्या टायमार, लॉकडावनाच्या टायमार एक्टिव्हिटी ते ऑन ग्राउंड आसले, ते आयज टेस्टेड पॉझिटिव्ह आनी तेंच्यांनी होम आयसोलेशन घेतला आतां पर्यंत कांय सिम्पटम्स व्हडले नाशिल्ल्यान. तिसरी गजाल आनी एक कळ्ळी की आमकां IMA डॉक्टर्स जेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली की जे होम आयसोलेशन आहा तांकां गायड करप, म्हणजे तांकां फोन करून तांची चवकशी करप, तांकां कितें लागता, तांकां सिम्पटम्स येयल्यार तांकां हॉस्पिटलान शिफ्ट करचें पडटा की न्ही, हे सगळे IMAचे जे डॉक्टर्स आहा ते वेगवेगळे एरियेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली. आतां पर्यंत तेंच्यांनी न्हू 6,670 सुमार पेशंटांक होम आयसोलेशन ऑफ केल्ले पेशंटांक हँडल केल्ले. आनी अचानक तेंच्यांनी काल डिसिजन घेतलें की ती आतां ते हँडल करताले, ते कॉन्टॅक्टान रावताले पेशंटाचे, ते आतां रावचे ना म्हणून तेंच्यांनी ते विथड्रॉ केले. तशें हांवें चवकशी करपाक एसोसिएशना कडेन उलयलो तेन्ना कळ्ळें की गव्हर्मेंटान ही जबाबदारी काडून नर्सिंग दिल्या. गव्हर्मेंटाच्या नर्सीस त्यो हँडल करतल्यो. ती किटू गव्हर्मेंटाचे वटेन वाडटा होम आयसोलेशन ऑफ करता एका, आनी नर्सी कॉल करतले. सो ते म्हणपाक एक नर्सी जर कॉल करता जाल्यार आमचो डबल कॉल आसपाक जाय न्हू. पेशंट हा जो कोण होम आयसोलेशन ताका परत परत डुप्लिकेशन ऑफ कॉल जावपाक जायना म्हणून आमी विथड्रॉ करता म्हटलें. तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट फायदो कसो जातालो, IMA हँडल करतालो तेन्ना एक क्वॉलिफायड डॉक्टर डायरेक्ट कॉल करपाक पावतालो, सो तेजे हेल्थ कंडिशन समजूंक शकतालो. आतां ती जबाबदारी काडून नर्सींग दिल्यार मातशें हें जातलो, पण टचान रावतलें अशें. आतां एक गव्हर्मेंट हँडल केलें की केन्ना केन्ना मातसो गाळपणा कडेन जाता. थोड्यांक पयलीं फाटीं कंप्लेनी आसली की कोण करिना म्हणून. IMA लेवलान ती इम्प्रुवमेंट जाली ते पद्दतीन. सो आतां परत कितें प्रॉब्लेम जातलो, ते कोच हॉटेल कशी सिस्टम वर्कआउट जाता ती, तितून IMAच्या डॉक्टरांनी हेंवूय सांगलां की विथड्रॉ जाल्यार म्हणजे अशें कितें बेजार जावन ती तशें केलें अशें ना. जंय जे हेल्थ जे PSC गरज लागतली तेंचे नर्सी पावतना तांकां डॉक्टरांची गरज लागतली होम आयसोलेशन पेशंटांक कॉन्टॅक्ट करपाक, थंय ते तेंच्यांनी सांगच्यांनी आमचे डॉक्टर एंगेज करून घेवचे आनी ते मागीर हेल्प करतले. वा गव्हर्मेंटाक जर आनी कसल्यो जबाबदाऱ्यो IMAच्या डॉक्टर्सांक दिवपाक जाय तर त्यो बी सांगच्यो ते करपाक सगळे रेडी आहा. ते डुप्लिकेशन ऑफ जावचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी सद्या फाटीं सरल्या, इतलें सांगलें. तिसरें, आतां अनलॉक 5चे म्हणजे MHAची गायडलायन्स काल येयल्या अनलॉक 5ची. आमी CMाक कॉन्टॅक्ट केलो की गोंयान म्हणजे MHAची गायडलायन पयल्यार कसलीच गजाल रिस्ट्रिक्ट केल्ली दिसना. सगळ्योच गजाली ओपन, इन्क्लुडींग थिएटर वा ते स्विमींग पूल आसूं विथ रिस्ट्रिक्शन, सगळ्या रिस्ट्रिक्शन, थिएटराक रिस्ट्रिक्शन आहा. एज्युकेशनाची खुबश्यो गायडलायन्स आहा की पेरंट्सांचे कन्सर्न घेवन कोण ओपन करपाक सोदताले ओपन करपाचें हें आहा, मुभा दिल्ली आसा. सो आमी आमचे गोंयच्या CMाक धरले. आमी आतां कितें करतलो काय म्हणून ते सांगलें एज्युकेशनाचेर तो त्यो गायडलायन्स आहा त्यो 15 ऑक्टोबरा पर्यंत ओपन, म्हणजे थिएटरां 15 ऑक्टोबरासून ओपन जावपाक शकता अशें आहा. सो तेका टायम आहा म्हणपाक लागून सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन उलयतलो कोण कोण कितें सुरू करपाक सोदता ते. एज्युकेशनाचेर म्हटल्यार तेणी 2 ऑक्टोबरा उपरांत जशें सांगलें तशें आपूण सगळे पेरंट्स वा सगळे कोण स्टेक होल्डर आहा एज्युकेशनाचेर तांकां कन्सल्ट करतलो आनी डिसिजन घेतलो. डिसिजनान कांयच तकलेन ना की आपूण कितें करपाचो आहा ते आपूण कन्सल्ट करून डिसिजन घेतलो. म्हणल्यार मागीर ताका आनी एक विचारलें आमची आनी एक इंडस्ट्री कॅसिनो इंडस्ट्री, तेजेरूय फाटल्या दिसांनी तांकां एक्सटेन्शन दिलां आनी 6 म्हयने मांडवीन रावपाचो. कॅसिनो बद्दल कितें आहा, ते कॅसिनो बद्दल गोंयच्या सरकाराक सेपरेटली काडचें पडटलें. सगळ्याक कॅसिनो आसा न्ही, गोंयच्या सगळ्या ऑफशोर कॅसिनोची सेपरेट ऑर्डर काडची ऑर्डर तांकां घालचें पडटलें. सो
तेणी सांगले कॅसिनो कडल्यान एक प्रपोजल येयला की आमी सुरू करता आनी सगळे प्रिकॉशन्स घेवन सुरू करता, तेजेरूच तेणी चर्चा करून मागीर डिसिजन घेता म्हटलं. पण अनलॉक फायन अशी कांयच गजाल अशी बॅन अशी दवरुना, गजाली ओपन करतना रिस्ट्रिक्शन घातल्या. गोंय सरकाराक एक एक करून ते आपले ऑर्डरी भितर हाडचे आमी हे सुरू करतात. आता कितें फाटल्यान दवरताले ते सगळे स्टेक होल्डरांक कन्सल्ट करून ते डिसायड करपाक शकता. समज या थँक्स अ लॉट लोकीक. एक गजाल म्हाका बिफोर आय लेट यू गो, आज स्वयंपूर्ण भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ही जी मोहीम सरकारान राबयल्या, वॉट गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू अचीव आउट ऑफ दीस? कारण सगळे वेगवेगळे सेंटरांतल्यान व्हर्च्युअली सगळ्यांक कनेक्ट करून आज हाजी उक्तावण जालें. विजन कितें ह्या गजाली फाटल्यान, आनी खरेंच हें विजन प्रत्यक्षांत देंवतलें काय कितें? फर्स्ट कोविडाक लागून मार्चासून जेन्ना लॉकडावन जालें, मागीर ही आयडिया म्हणजे तांकां वयल्यान सेंटरा कडल्यान येयल्ले आसतले की तेंच्यांनी सर्वे स्टार्ट केलो. जिपाडाक घेतले, जिपाडाचे थ्रू मागीर तेंचे हायर एड्युकेशन घेतले, हायर एड्युकेशन कॉलेजी एंगेज करून, भुरग्यांक एंगेज करून आनी प्रोफेसरांक एंगेज करून तेंच्यांनी सर्वे केली. 191 पंचायत तेंच्यांनी गांवांनी वचून पयला, 14 म्युनिसिपालिटी करून सगळ्यांचे तेंच्यांनी एक रिपोर्ट तयार केलो. खंयच्या गांवांत खंयची एक्टिविटी स्टार्ट करपाक जाता, खंयच्या गांवांत शेत करपाक चड स्कोप आहा, खंयच्या गांवांत तुमी सुंगटां पोसपाक शकता, खंयच्या गांवांत चिकन पोल्ट्री बिझनेस घालपाक जाता, फुलां खंय रोवपाक जाता. तेच करता आसतना खुबश्यो स्किमी सरकाराच्यो ज्यो सकयल पर्यंत पावना वा तिका गायड करपी कोण नासता, ह्यो सुद्दां गजाली ह्या स्वयंपूर्ण भारतान तेंच्यांनी घेतला. आनी कोणाकूय खंयचो धंदो घालता आसतना वा कोणें कितें एक्टिविटी इकॉनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट करता आसतना गव्हर्मेंटाची स्कीम तेंचे फुडें पावपाक जर कितें डिफिकल्टी आली तेंच्यांनी ऑफिस म्हणजे मनीस दवरला, एक प्रोफेसराक सगळ्यांक टीम गायड केल्या. आनी आयज तेंच्यांनी लॉन्च करता आसतना पयलीं 41 पंचायत घेतल्या. टोटल 191 पंचायत 41 पंचायती वयल्यान सुरवात केल्या. आनी पयलो टप्पो जो आहा ते म्हणटा ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंत पयलो टप्पो पूर्ण करतले स्वयंपूर्ण भारताचो. हे करता आसतना पंचायती स्वताच्या पांयार उबे रावचे. पंचायती उबो रावता म्हणजे पंचायतीचो लोक स्वताच्या पांयार उबो रावता, तो आत्मनिर्भर जाता. ते बरोबर मागीर पंचायती जातले आनी पंचायती सगळ्यो ऑटोमॅटीक जाल्या उपरांत म्युनिसिपालिटी ऑटोमॅटीक आत्मनिर्भर जाल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली स्टेट आत्मनिर्भर जातली. असो तो म्हणजे सकयलसून सुरवात करपाचो हे ग्राउंड लेवलाचेर वचून. आयडिया बरी आसा, आयडिया तिने मांडल्या ती बरी आसता, पण इम्प्लिमेंटेशन तेजें तशेंच इफेक्टिवली जावचें पडटलें. गव्हर्मेंट ऑफिसर जो पंचायतीच्या कॉन्टॅक्टान आसतलो तेका तो तशाच कॅपेसिटीचो आसचो पडटलो की बाबा बारीक बारीक हडळिल्ले खंय दुसरे कडेन म्हणजे हांव वयर विचारून पळयता, वयर पोवचें पडटलें. हें करिनासतना तेजे लेवलाचेर ते सुटपाक जाय आनी तेजे लेवलाचेर सोल्युशन मेळपाक जाय. तेन्ना ती सगळ्यो गजाली स्पीडअप जातल्यो आनी ग्राउंड लेवलाचेर लोक कितें नवीन एक्टिविटी हातान घेवपाक वा सोडलेले धंदे परत हातान घेवपाक तयार जातले. हितून ते फोकस करता आसतना भाजी आमकां भायल्यान हाडची पडटा, दूद आमकां 2 लाख लिटर सुमार दूद लागता दिसाक, ते गोंयांत तितलें तयार जायना. नुस्तें आमकां खुबशें भायल्यान हाडचें पडटा. इवन फुलां आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली गोंयांत तयार करप आनी शक्य जाल्यार चड करून ते एक्सपोर्ट करप असो फोकस आसतलो. त्या बरोबर मागीर तेंच्यांनी गव्हर्मेंट स्किमी केल्या की बारीक लोकां पर्यंत ह्यो सरकारच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो पावना त्यो सुद्दां पावोवपाचो तो एक तितूंतल्यान मार्ग काडपाचो. या थँक्स अ लॉट लोकेक. म्हाका दिसता उद्देश विजन सामकें बरें आहा, ताची तितलेंच इफेक्टीव जर इम्प्लिमेंटेशन जालें आनी जर स्वयंपूर्णतेच्या दिशेन गोंयान पावलां जरी मारपाक सुरवात केली जाल्यार सुद्दां ते एक व्हडली अचिवमेंट आसतली, हातूंत दुबाव ना. हांव थंयच्यान मुखार वतां. मुकेश कुमार आमचे क्रायम रिपोर्टर आनी लिगल रिपोर्टर आमकां जॉयन जाल्यात. मुकेश, वॉट आय एम हियरिंग इज there is IPL betting going on and police have started cracking down. So within 12 days of IPL beginning, I think we have started getting this news now. So what is the update? What is happening? Mukesh, your audio. Yeah, go ahead. Pramod, you are right. 12 days since IPL has started, Kalangut police has got a tip-off that one in a rented premise IPL betting is going on, and then a team led by PI Rapos raided that premise, and they have arrested 5 persons, and they seized many laptops, mobile phones which were used in this betting thing. But as you know that the sections for the betting or matka gambling related things are billable, so all the accused have been released on bail. But definitely
the challenge before the police as the FIR has been registered. So investigation has to go that who was taking these bets, IPL bets, and was there any link between the fixers and this betting gang. So investigation is in preliminary stage, though the accused have been released on bail, but they have been asked to join the investigation. So let's see if any big expose comes forward. And related with one more thing I want to tell you here, one video was viral on the social media in which the Bollywood choreographer Remo D'Souza and another choreographer, namely Salman Yusuf Khan, were riding bike on Atal Setu. As we know that two wheelers are prohibited on the Atal Setu, but they were riding, they shot those video and put it on the social media. So traffic police, Kalangur traffic police has taken cognizance of that, and the bike numbers have been identified with the help of cyber cell police, and both the high-end bikes have been seized, attached, and both Remo D'Souza and Salman Yusuf Khan have been summoned in this case. So they are likely to visit Kalangur traffic police station within a couple of days in this case. Pramod. Yeah, thanks a lot, Mukesh. I think these days it is becoming quite routine to run after celebrities, but nonetheless, good police are taking action. I think there was a lot of uproar, there was a lot of hue and cry after those videos went viral. So thanks a lot, Mukesh. हांव थंयच्यान मुखार वता. सावयो आसा आमचे बरोबर. साश्टीचे अपडेट घेऊया, मडगावचे अपडेट घेऊया आणि मुखार या. सावयो कितें आहा? सर आयज आमी ऑक्टोबर 1 आहा. सर सप्टेंबर म्हयन्यात ज्यो सालसेतीन कितल्यो केसी जाल्यो ते सांगता सर. ज्यो केसीस एक्टीव जाल्यो. तर सालसेतीन 1737 केसीस एक्टीव आसात. इट वॉज एंड ऑफ सप्टेंबर. आणि सर 73 पेशंट्स एक्सपायर जालात मडगांव जे सालसेत एरियांतले. येस सर. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान वता बार्देजाक. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें चल्लां? प्रमोद, आयज परत हायस्ट जाल्या 110 केसी जाल्या बार्देशान. अख्ख्या भितर म्हापशान 24 केसी आसात. मागीर कोलवाळ PSCच्या भितर 11 केसी आहा. शिवोली PSCच्या भितर 24 आसात. कांदोली PSCच्या भितर 27 आसात. हळदोणा PSCच्या भितर 9 आसा आणि पोरवरी कालचो फिगर 5 केसी आसात. दुसरे प्रमोद, आयज बद्दल लौकिकान सांगला ते आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा. आम्ही आयज बार्देशातले 1-2 पंचायतीन गेले, त्यांचे प्रोग्राम पळयलो आणि त्यांच्यानी स्कीम बरी आहा म्हणटा. ते सरपंचाक विचारले आणि पंचांक विचारले. स्कीम बरी आसा, पूण जे इम्प्लिमेंट करता आसतना जशे पयली थोडे स्कीम काडटा आणि मागीर तेचे इम्प्लिमेंटूच जायना. जशे गव्हर्नमेंटान टॉयलेट दिता म्हणून सांगलेले प्रत्येक घरान, मागीर कोणाक घरान तांकां घर, अशे स्किमी पासून काडलेल्यो. पूण ते मागीर इम्प्लिमेंट जाता म्हणून खूब प्रॉब्लेम जाता. तशें जावप ना. जेन्ना ती स्कीम लॉन्च केली जाल्यार ती परफेक्टली ती जावंक जाय अशी. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना ती मिटींग हाडली तेन्ना गव्हर्नमेंटान कोऑर्डिनेटर अपॉयंट केल्ले, जे टीचर आसात हे आसात ते येयले, तांकांय बी विचारलेले. ते म्हणजे तेंच्यांनी सांगलां की स्कीम बरी आसा आणि आमी आमच्या परीन जे जेंकां पंचायतीन खंयच्या गायड आमकां ट्रेनिंग जशी दितले त्या प्रमाणे आमी म्हणजे तांकां पंचांक बीन पंचायतीक गायडन्स दिवन मागीर स्कीम हे करपाक लागून आमी हे करतले म्हणजे वावरतले म्हणून सांगला. पूण तेंचो तसो पंचांचो हे कशें आहा की आतां सद्या म्हणजे पंचायत एरियेक शेतां खूब आसा आनी ती चडशी 70% सुमार शेतां पडिकूच आसा, प्रत्येक गांवांनी आसात. आनी ती जी पडींग शेतां आहा ती तेतून प्रॉब्लेम कसो जाता, खारसाण आनी खारें उदक, मानश्यो हें जाल्यार त्यो पयलीं दुरुस्त करच्यो पडटल्यो. ताका लागून सरकारान चड भर दिवची अशें तेंचो डिमांड आहा. या व्हेरी व्हेरी व्हॅलिड पॉइंट्स श्याम, थँक्स अ लॉट. हांव थंयच्यान वता विक्रमा म्हऱ्याक. वास्कोचे अपडेट घेवया. विक्रम, कितें चल्लां? सर आयकूंक येता न्ही? हय, गो अहेड. सर वास्कोन सद्याक कोविडाचे अपडेट म्हणजे आयज सुमार 50 केसो मेळ्ळ्यो आणि फायनली आफ्टर अ लॉंग टायम वास्कोन जे 300च्या वयर फिगर आशिल्लो तो खंय तरी 230-250
50 हाजे भितर भोंवळटा. सद्याक तालुकान भितर अरावंड 86 केसी आहा. फाटीच्या दिसांनी थोडे आमी 700 750 सुद्धा क्रॉस केल्ले. आता सद्याक तरी वास्कोचे अर्बन हेल्थ सेंटरान अरावंड 270 केसी आहा. कुट्टाळी हेल्थ सेंटर अरावंड 250 आसा आणि कासावली हेल्थ सेंटर अरावंड 117 सुमार आसा. आणि सद्याक परिस्थिती अशी आसा की कोविड इज देर, पूण सद्याक वास्कोन मातशे म्हणजे लोक थोडे रिलॅक्स आसा आणि कसलोच असो म्हणजे भिराकुळाचो असलो कसलो वातावरण दिश्टी पडना. पीपल आर रोमिंग अरावंड आणि केसीस आर स्टील देर. आणि एक मुख्य गजाल म्हणल्यार ती कोविड अपडेट सोडून म्हणजे एक वास्को पुलिसांची एक बरी सायड म्हणजे पॉझिटिव्ह सायड ऑफ स्टोरी ऑफ द पुलीस. काल रात्यान सर एक 70 इयर्स ओल्ड एक जाणटो मनीस इज फ्रॉम चेन्नई, म्हणजे तो वास्कोन काल एक ताणें खंय तरी एक हॉटेल बूक केलें आणि रातचो तो जेन्ना भोंवतालो ताका ते हॉटेलाचें नांव खबर ना आनी कांय खबर ना. आनी तो ही हॅज गॉट द की बट ही वॉज नॉट रिमेंबरींग एनी हॉटेल. आनी तो असो भोंवत आसतालो. सो तेन्ना जेन्ना ताका वास्को पुलिसाचे लोकांनी ताका ताणें सांगलें की आपूण हॉटेल बूक केल्लें पूण आपल्याक खंय रावता कितें रावता आपल्याक कांय खबर ना. आनी मागीर ताचे उपरांत तो बिकॉज ही वॉज फ्रॉम चेन्नई ताका धड कोंकणी कळनाशिल्ली उलोवपाक आनी धड हिंदी कळनाशिल्ली. मातशी तोडकी मोडकी इंग्लीश तो उलयतालो. म्हणटकच ताजे मागीर मोबायल घेवन ताजे फॅमिलीक तांच्यांनी जेन्ना कॉल केलो तेन्ना अशें कळून आयलें की हो जो जाणटो सिनियर सिटीजन आसा ही हॅज लेफ्ट हीज हावस फ्रॉम चेन्नई. आनी तो जेन्ना चेन्नईच्यान भायर सरलो ते फॅमिलीक ताजे कांय आता पता खबर नाशिल्लो. मागीर वास्को पुलिसान ताका एक बिकॉज इज अ सिनियर सिटीजन ताका रातचें तांच्यांनी जेवण घालें, ताका एक न्हिदपाची अरेंजमेंट केली, ताका सकाळीं ब्रेकफास्ट दिलो, ताजे मोबायला वयल्यान ताजे फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट केलो. The family was very happy because that member was finally traced. म्हणजे ते घरातलो तो एकदम सिनियर सिटीजन, ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ एनीथिंग. आणि मागीर जेन्ना ताजी फॅमिली ताजे कोण सोयरे हुबळीच्यान आशिल्ले सो दे सेड दॅट दे आर गोइंग टू कम टू पिक हिम अप. सो वास्को पुलीस टूक केअर ऑफ दॅट पर्सन टील सच टायम दॅट फॅमिली अरायव्ड हियर. आणि फायनली ती फॅमिली रियुनायट केली. मागीर तांच्यांनी ती चावी घेवन ताजे कडेन ती चावी आशिल्ली ती पळोवन आजूबाजूच्या सगळ्या हॉटेलांनी चॅक करतकच तांच्यांनी तें हॉटेल आयडेंटिफाय करून ताका ते रुमान ओपन करून ताजी बॅगेज जे आशिल्ले ताजी बॅगेज ताजे ऑल इज बिलॉंगिंग्स and that person was safely handed over to his family. So खंय तरी वास्को पुलीस जे आसा दे ऑलवेज बीन दी फोरफ्रंट ऑफ दीस कोविड म्हणजे कोविड वॉरियर्स. तांच्यांनी वेगळे वेगळे इफ यू गो टू सी इन दी पास्ट बाय मेकिंग अनाउन्समेंट्स बाय सिंगींग सॉंग्स दे ऑलवेज लेड इन द फोरफ्रंट. सो काल एक वेगळी तांची सायड म्हणजे जेन्ना आमी एक पॉझिटिव्ह सायड तांच्यांनी काल एक फॅमिलीक रियुनायट केले. सो दिस इज वास्कोचे अपडेट सर. Yeah, thanks a lot, Vikram. I think it is these kind of stories that inspire us in these difficult times. तुझा वेळ सारको सोंपला. या पॉझिटिव्ह नोटाचेर हांव थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. वयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.